मोगळ बाबा बुणानो आयचो विशय आमकां उगडास करून म्हणटा सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया। बाबा बुणानो जिवितान देवाचो हात जायते पावटी आमी अनुभवला। आमी वर्साच्या शेवटाक आसाव आनी ह्या आख्या वर्सान देवा कडल्यान वेगवेगळीं बरेपणां आमी घेतल्यान देखून आयज आमी ताका आर्गां आनी दिनवास दिवंक फावो। जायते पावटी आमच्याच जिविताचे नदर मारल्यार आमच्या तोंडांतल्यान थँक्यू देव बरें करूं असली जायतीं उतरां भायर सरतात। एके भाशेन आमकां केल्ल्या उपकारां खातीर आमी दुसऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। भाग्यवन मदर ट्रिजाच्या जिवितान अशीच एक घडणी घडली। आपल्या माद्री भयणा बरोबर ती भायर गेलोली, रस्त्यांचेर ती भोंवताली आनी पळयता 4 जाणां दुयेंत आसली तिका थंयसर मेळ्ळी आनी भाग्यवान मदर ट्रिजा आपल्या ह्या माद्र भयणांक घेवन तांकां तिच्या घरांत तिणें हाडली आनी बरे भाशेन तांची सेवा ती करूंक लागली। तातली एकली बायल सारकी दुयेंत आसली, मरणाचे येतोडीर आसली, गावे तिका पडलोले, वास तिका मारतालो। भाग्यवान मदर ट्रिजान तिका हाडली घरांत, बरें नांग तिका घातले, गावे पुसले, वखद लायले आनी तिका आपले बाजयेर न्हिदयली आनी बाजयेर न्हिदयल्या उपरांत ही वस्तोरी थंयसर आसली। माद्रे भयणी वचोन तिचे लागीं उलयताली, तिका बरेपणां ती दिताली आनी हे भाशेन अशें आसतना थोडे दीस अशेंच सारून गेल्या उपरांत ही वस्तोरी अदिकूच दुयेंत जाली। मरणाचे सारके तोडीर ती आसली, आतां मरता फाल्यां मरता अशें तिका जालोलें आनी असल्या वेळार बाबा बुणानो ही वस्तोरी जी मरणाचे तोडीर आसली भाग्यवन मदर ट्रिजाक आपणाशी आपयता आनी अशें म्हणटा, हांव ह्या घरांत आयलोली एक दुयेंत मनीस, हांव ह्या घरांत आयलोली एक दुयेंस मनीस, म्हाका लोकांनी सोडलेलें, कुटुंबांनी म्हाका सोडलेलें, हाका लागून हांव अनाथ आसतली, रस्त्यांचेर मरोंक हांव आसतली। असल्या वेळार तुवें म्हाका तुज्या घरांत हाडलें, म्हाका जिवीत फावो केली, मोगान म्हजी सेवा चाकरी केली, म्हजे गावे तुवें पुसले, म्हाका नवें जिवीत दिलें, देखून तुका देव बरें करूं। आनी अशें म्हणून बाबा बुणानो तिका देव बरें करूं म्हणून थोड्याच घडयांनी हे भयणीन आपलो जीव सोडलो। मोगाळ बाबा बुणानो आमी ह्या वर्साच्या शेवटाक आसा आनी ह्या वर्साच्या शेवटाक आसतना आमी आमचे ताळे, आमची काळजां मनाय करून देवाक म्हणटा देव बरें करूं ह्या वर्सा खातीर। आनी आयचो विशय हेच दिशेन नियाळूंक, हेच दिशेन देवाक वाखाणणी करूंक, देवाक आर्गां दिवंक तुका आनी म्हाका आपयता। जर तर पवित्र पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार स्तोत्र 100:4 थंयसर आमकां अशें मेळटा, आर्गां दिवन ताचे दारवटे उतरून काडात, ताका वाखाणुया आनी ताच्या मंदिरांत भितर सरुया आनी उल्हासान गितां गावुया। बाबा बुणानो देव आमचे सवें दर दिसा बरेपणां करता। देवाचो हात आमी जिवितान जायते पावटी अनुभवता आनी देवाक आमी कित्याक आर्गां दिवंक जाय? देवान आमचें सवें कितें केलां काय? देवाक आर्गां दी, देवान तुका आयज मेरेन राखला, सांबाळला, सगल्या वायटा विघ्नांतलो तुका निवारला। कितलेच जाण एक्सिडेंट जावन ह्या संवसारान अंतरून गेले, पूण देव तुजे बरोबर आसलो। देवाची बरेपणां दर घडये तुका फावो जातात, देखून देवाक आर्गां आनी दिनवास दी। आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान 3 कारणां पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय म्हूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता। पयले सुवातेर आमी शुभ वर्तमानाचे सुरवातेक अशें आयकलां, ओरोंबाक सोप दासलो आनी सोप देवा सोबे आसलो आनी सोप देव जावन आसलो। बाबा बुणानो देवान ही आख्खी सृश्टी रचल्या, देव हे सृश्टीचो रचणार आनी हे सृश्टीन आमी सगलीं जी येता। देव उतर उलयता
आनी हो आख्खो संवसार ताणें रचून हाडला आनी तुजे आनी म्हजे आदीन तो केला. हे सृश्टीन जियेतना जायते फावटी हे सृश्टींतल्यान जायतें बरेपण आमी आमच्या जिवितान घेतला. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांतलो पयलो संदेश तुका आनी म्हाका हे सृश्टी खातीर देवाक आर्गां दिनवास दिवया. कित्याक हे सृश्टींतल्यान तुवें आनी हांवें तुज्या आनी म्हज्या जिविताक जायतें बरेपण घेतलां. हे सृश्टींतल्यान तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जायतें बरेपण आमी अनुभवलां. देखून हे सृश्टी खातीर देवाक आर्गां आनी दिनवास. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान उजवाडाची खबर केल्या आनी उजवाडाची खबर करून जेजूचेर आमी नदर घालुया. जुवावाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या वेस्वरान जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. जर तर जेजू संवसाराचो उजवाड जाल्यार बाबा भयणानो, जेजून हो उजवाड तुका आनी म्हाका फावो केला. ह्या आख्ख्या वर्सान घोडे आमी उजवाडाचें जिवीत जियेल्या आनी आमचे वरवीं घोडे आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय उजवाड फावो केला. आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक घोडे आदाराची जाल्या. गरीब दुबळ्या सवे आमचो मोग दाखोवन तांच्या काळोखी जिवितान आमी घोडे उजवाडाचे एक किर्ण जाल्या. जे भाशेन भाग्यवान मदर ट्रेझान हे मोरतोले वस्तरेक आपल्या घरांत हाडली, बरो तिचो परामोस केलो आनी भाग्यवान मदर ट्रेझा हे जाणटे वस्तरेक एक उजवाडाचे किर्ण जाले. देखून तूं दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड जाल्याय, तुवें दुसऱ्या सवे एक दोळ्याळी कोरणी केलाय, तुवें दुसऱ्यांक बरेपण वाटलाय. देखून देवाक आर्गां दी. आनी नव्या वर्सान तूं भितर सरतलोय तेन्ना नव्या वर्सान ओदीक तुजो आनी म्हजो उजवाड दुसऱ्यांक तुवें आनी हांवें परजळावंक जाय. वो दुसऱ्यांचें काळोखी जिवीत तुवें आनी हांवें तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक जाय. जेजूनय तेंच केलें. जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना जायत्या जाणांचें जिवीत ताणें उजवाडीत केलें. जायत्या सवे ताणें बरेपण शिंपडायलें. नदर मारुया लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजून 10 कोडकारांक बरें केलें आनी 10 कोडकार बरे जाल्ले, पूण एकलोच आयलो आनी देवाक ताणें आर्गां आनी दिनवास दिली. आमच्या जिवितान बाबा भयणानो नदर मारुया. देव सोबार बरेपणां आमचे खातीर करता जाल्यार तूं आनी हांव देवाक आर्गां दिता काय? वो जायते फावटी आमच्यो गरजो आमची मागणीच देवा मुखार आमी दवरता काय? जायते फावटी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवंक आमी फाटी उरता. आमी सायबीण नदर मारल्यार म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारुका देवा सवें मुरगोडटा. सायबीण मायनूय देवाक दिनवासनेचें गीत गायलें, कित्याक तिणें आपल्या जिवितान देवा कडल्यान बरेपणां अनुभवलीं. तुवें जिवितान बरेपणां अनुभवलाय, तुवें दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड जाल्याय, तूं दुसऱ्यांक आदाराचो जाल्याय, तुवें गरीब दुबळ्या सवे मोग हुस्को दाखयलाय. ह्या पासत देवाक आर्गां आनी दिनवास दी. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, सोब मनीस जालो आनी आमचें मोदें जियेलो. देव आमचें मोदें आयला आनी ताच्या जल्माची परब आमी फाटल्या दिसांनी समोरमल्या आनी देव जेजू आमचे बरोबर आसा. बाबा भयणानो, हो देव तुका आनी म्हाका केन्नाच साणिना. तुज्या आनी म्हज्या जिवितान वेगवेगळे भाशेन तो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान वावर करता. देखून बाबा भयणानो, दर दिसा दर घोडे ताचे आसने जिवितान अनुभवया. तूं घरांतलो भायर सरून वेताय, देवा कडेन माग, देवाक उलो मार, घरांतलो भायर सर. घरान परतून भितर येतना देवाक आर्गां आनी दिनवास दी. बरे भाशेन गेलोय, बरे भाशेन आयलोय. रातचो दीस दारेर पडटा तेन्ना न्हिदूंक वेचे पयलीं तुज्या जिविताच्या सर्व बरेपणाचेर नियाळ कर. देवान जे तुज्या जिवितान बरेपणां केल्यान ताचेर नियाळ कर आनी देवाक आर्गां आनी दिनवास दी.
सोंपयतना शेवटाक बाबा भयणानो एक कुटुंबाची खबर तुमकां सांगता. ह्या कुटुंबान अशें आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक करूंक लायले. आवय बापायन भुरग्यांक सांगले पळय हांव घरान 2 बॉक्सां दवरता. 2 बॉक्सां दवरता. एक आसतलें कंप्लेन बॉक्स आनी एक आसतलें थँक्स गिवींग बॉक्स. जी कंप्लेन तुजी आसान जे वस्तू तुका मेळोंक ना, ज्यो वस्तू तूं मागताय वो ज्या वस्तू खातीर तूं हें लालयताय ही कंप्लेन जितली तुजी आसान ती एक बॉक्सान घाल. आनी दुसरें थँक्स गिवींग बॉक्स. जी बरेपणां देवा कडल्यान तूं अनुभवताय, जी दुसरीं तुका बरेपणां करतात ती बरय आनी ह्या बॉक्सान घाल. आनी आवय बापायन भुरग्यांक सांगलें वर्साच्या शेवटाक ही बॉक्सां आमी उसयतले आनी पळयतले कितलीं कंप्लेन आसात आनी कितलीं थँक्स गिवींग आसात. आनी तशेंच केलें. वर्साच्या शेवटाक तांच्यांनी बॉक्स उगडले. बॉक्स उगडून पळय जाल्यार बाबा भयणानो कंप्लेन चड आसतली आनी थँक्स गिवींग उणी आसतली. देखून आवय बापायन भुरग्यांक आपयली आनी अशें म्हळें पळय आमी वर्साच्या शेवटाक आसा आनी हाका लागून तुमकां हांव दाखोवंक सोदतां तें हें पळयात तुमची कंप्लेन चड आसात आनी थँक्स गिवींग लेस आसात. पळयात ह्या आख्या वर्सान तुमी देवा कडल्यान जायतें बरेपण घोडे घेतलें आसतलें. जावं तें बारीक जावं तें व्हड. जायते फावटी तुमी देवाक आर्गां दिवंक चुकल्यान वो फाटीं उरल्यान. देखून आयज सावन नव्या वर्सान पावल मारतना तुमची कंप्लेन लेस जावंक जाय आनी तुमची थँक्स गिवींग चड जावंक जाय. आनी अशें म्हणून बाबा भयणानो ह्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक शिटकावणी दिली. नव्या वर्सान आमी भितर सरतले. हें नवें वर्स तुका आनी म्हाका कुरपे बरीत जातलें. देवाचो हात ह्या नव्या वर्सांत आमी अनुभवतले जाल्यार आमचे दिनवाशी काळीज मन देवाक आमी उक्तें करुया. देव दर दिसा दर घडये तुज्या आनी म्हज्या जिवितान वावर करीत आसता. देखून आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवया. आमची कंप्लेन लेस जावन दी आनी आमची थँक्स गिवींग चडोवन दी आनी वाडोवन दी. हेंच करूंक ह्या मिसान बापाची कृपा आनी गोठाय आमकां मागुया. आमेन.